माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? यांना सांगच्या पण हाय म्हणून माझे तोंड दापले म्हणजे यांच्याने स्टार्ट करून जाणी यांना सांगच्या पण हाय म्हण बाय म्हण म्हणून. सो सकाळ सकाळ बाहेर सरता आम्ही. आज असा संडे, खूप दिवसांनी एक्झाम झाले मातशे सुशेगाद झाले आम्ही न्ही. सो आज वयता आम्ही फोंडा ट्रॉपिकल स्पाइस प्लांटेशन. ऐकला असेल तुम्ही. केरीम सो पोंडा केरी ट्रॉपिकल स्पाइस प्लांटेशन बरे आहा त्या. आम्ही खूप फाटी गेलेले मधी वचूकूच ना आम्ही. पणजींतल्यान ते 29 किलोमीटर आणि फोंडासून ते 6 किलोमीटर. सो या म्हटलं आयज कशें कितें पळोवया. खूप बरे आहा त्या. एक लास्ट टाइम म्हणजे लग्ना पयलीं गेल्ले हांव, मागीर ना. आता खूप पळोवया कितें चेंजीस आहा कितें कळटले. आणि तसं एंट्री फी आसा ते कशें कितें काय खबर ना सद्या. थंय गेलता तुमकां सांगता हांव. एकल्याक कितें फी आहा एकले म्हणजे पर पर्सन. आनी जसं जेवण बी सगळें मेळटा. बुफेट मागीर तुका वेलकम ड्रिंक मेळटा. ओके तर कितले चार्जीस आहा पळय तुमकां हांव थंय सांगता. ओके जस्ट ब्रेकफास्ट करून जस्ट भायर सरला. आयज ब्रेकफास्ट आसलेले पोळे आनी चटणी न्ही. पोळे आनी चटणी. 9:30 जाली. 10 ओपन ते 10 ते 4 पर्यंत टायमिंग आसा असो. ओके चला आयज क्लायमेट मात बरो आसा. वत ना न्ही. पण अशें सांगला की न्यूजार 2 दीस पावस आहा म्हणून गोंयान 6 ते 7. काय पावस ना आसूं पण क्लायमेट बरो दमट आसा. अशें क्लायमेट उरलें न्ही भोंवपाक बरी दिसता हाय का न्ही. ओके चला लास्ट आमी गेल्ली केन्ना खंय बिग फुटार गेल्ली. मागीर आनी वचूकूच ना. मागीर एक्झाम बी मागीर सगळें हें जालें बिजी उरले. सो आतां पळय एक जेन्ना हांव फ्री आसतलो पळय तेन्ना एक स्पॉटार वयतले आमी बरे बरे प्लेसीर. होच टायम न्ही भोंवपाचें हय का न्ही. मागीर पावस स्टार्ट मागीर खंय वचपाचें. ओके चला आयज बर्थडे आसा एकूच आं इनासिया. आज इनासियाचो बर्थडे आहा. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे डियर. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. राव रे माझे जाले की माहिती उलय. तुझे सगळे विश पुराय जावचे. तुझे हेल्थ देवान बरें दवरचे हेच मागता हांव. ओके वन्स अगेन हॅपी बर्थडे डियर. गॉड ब्लेस यू म्हण. Wish you many returns of your day and blessing to you. May God make you all dreams come true. ओके सो आयचो डे बरे एन्जॉय कर. आम्ही ट्रॉपिकल थंय वयता मागीर सांजचे तुमगेर येता जेवपाक. हॅपी बर्थडे इनासिया. हॅपी बर्थडे इनासिया. ओके आई हॅपी बर्थडे म्हण. happy birthday Nisha. हॅपी बर्थडे अनिशा नी इनासिया. ओके सॉरी हा. ओके चला जस्ट पोलिसान आमकां रावयले आता. खंय ते पावले आमी आफ्टर मंगेशी. पोलीस राव पावलो. हा म्हणजे आमकां कितें रावयले भिले आमी. मागीर डिकी ओपन करपाक पावलो इलेक्शन लागून. आता इलेक्शन येयला न्ही चेकिंग लागून डिकी ओपन करून दिले. बघितले आमकां ताका लागून चेक केले. मागीर तेणें आमकां अशें वच म्हणटा भितरल्यान लागीं खंय शॉर्टकट खंय. इफ सांगलें तें बरें जालें न्ही. नाल्यार आमी तशी हायवेसून वचपाचें. भितर एक रोड वयता. कितले किलोमिटर 5 किलोमीटर. हे 5 किलोमिटर आसा. तो हायवेसून 7 किलोमिटर. ओके तो ऑलमोस्ट पावपाक येयला आमी. लागीं पावली आमी. हांव बोर्ड मारला ट्रॉपिकल स्पाइस प्लांटेशन आर्ला केरी पोंडा. बरी दिसता न्ही. ते पळय कापूस पडला पळय ते व्हायट कलर कापूस ते हय कितले पडला पळय न्ही. ते वेचून घेवंक जाय. कितले हांगा स्पेशियस आहा. पार्किंग बरें. तेन्ना पयलीं येयल्ली आमी मागीर येवंक ना. रस्तो करूं ना सारकी पळोवन घे खंय दुसरे पावंगा. हे सांगात ते हा बरी दिसता न्ही. दमट असं लोक आहा दिसता. गाडी बीन आहा हय आसा लोक. तो जस्ट पावली आमी. आनी येताना न्ही हायवेचेर न्ही हे बी बसलेले तवशे बरे तळणे सामके तवशे काजू बिया बी बसलेले. मागीर शिवा सांगला वयताना घेवया म्हणून. टिकेट काउंटर हांगासर टिकेट काडूंक जाय. ओके सो हांगासर दिल्लेले आहा पण चार्जीस कितले दिवून हांगासर 500 पर पर्सन. भुरग्यांक ना भुरग्यांक फ्री खंय. सो पळय हितून येता वेलकम ड्रिंक आनी वॉक अरावंड द स्पाइस प्लांटेशन. तुमी न्ही एक्सप्लेनेशन दितात. जे प्लांटेशन आहा पळय स्पायसाचे तुमी बरे म्हणजे एक्सप्लेन करतात. ते तुमकां भोंवयता. हे पळय लोटस वा बरें आसा. अशें वॉक करून बरी दिसता न्ही.
बरी दिसता अबे लोटस पेर हे पळयात हांगासर लोटस आहा व्हाईट कलर आणि थंय आसा पिंक पिंक ऑसम दिसता दाखयता हांगा हे लाकडाचे आणि हांगासर हे घातले थंय पळय लोटस ए वा एक लोटस मेळ्यार बरें जावपाचें बरी दिसता न्ही गे ब्युटिफूल हा आणि हांगासर न्ही तुमकां अशे बर्डाचे आवाज येता न्ही बरी दिसता आयकोंक आणि हे तुका न्ही एक्सपिरियन्स फक्त गांवांनीच हा गांवांनी जे मजा आसता पळय आनी खंयच ना इतले बरे बर्डाचे आवाज येता शांत सामकें बरी दिसता न्ही गे हय बेस्ट हा हांगा पळय कशें जालां वॉटर प्लांट आणि लोटस आमकां हाय म्हणटा बर्ड बसला पळय क्या क्या खंय आमकां हाय थंय ते पळय बर्ड पळय कितले वाव आणि तांकां न्ही बारीक बारीक नुस्तें मेळटा हितून ते खाता मेळटे ते बर्ड पळय कशे बसला पळय ते बदक भशेन डक भशेन न्ही डक भशेन पावले आमी आनी कितले बरें केला पळय बरें दिसता बसपाक बरें हा सो आतां हांगा करता वेलकम करता सो आतां आमकां दितले वेलकम ड्रिंक बरी दिसता लेमन ग्रास टी लेमन ग्रास टी लेमन ग्रास कार्डमन जिंजर घालता कार्डमन आणि जिंजर आणि हेल्थाक बरें हा बरें हा चड स्वीट ना काय ना आले बिले घातला जेवण मागीर 1-1 o'clock आता ते आमकां फिरायचे आता आमकां ते टूर हें करतले म्हणजे एक स्पायस प्लांटेशन वॉक टूर आसा ते आमकां बरें एक्सप्लेन बीन करतले कितें कितें आसा हांगा स्पायसीस बी कितें कितें आहा ओके तो आमी एन्जॉय करता आनी थोड्या वेळान तुमकां मेळटा शिव आतां हेच वाट पळयतालो केन्ना मेळटा काय म्हणून सूप करपाक पळय लागलो सूप आनी हे ग्लास आहा पळय शिवाचे फेवरेट असले आमगे हाडून दवरला हांवें पूजा करता बसून 1000 कपां आसा आमगेर बरें आहा न्ही चड स्वीट ना काय ना लायट आहा आनी बरें रिफ्रेशींग लेमन टी लेमन ग्रास टी ओके चल एन्जॉय कर आई हां चला आमी केन्ना येयलेली 2009 तेन्ना इतले धाकटेशे आसलेले आतां तेंच्यांनी वाडयला खंय पळय थंय पर्यंत वाडयला आनी सामकें आतां बरें केलां पयलीं पेक्षा न्ही आतां मातशें बरें केलां आनी हांगाय पळय हांगाय बसपाक बीन स्पेस आहा आरामासरा ओके आतां पळयात दाखयत तुमकां सामकी स्पेशियस केला आतां तेवटेनूय केला पळय बसपाक शिवनात मागीर तेवटेन वयतले आमी ओके सो आतां वयता टॉयलेटीन चल आतां टॉयलेटी या न्ही टॉयलेटीन वचून मागीर आमकां ते व्हरतले दाखयत तुमकां यो गे बाटली आसा सर बरें केला बरें दिसता नीट एंड क्लीन आसा अशें दिसता की गांवांनी येयल्या भशेन न्ही आं बाटली आसा यो तूं ते पळय तुमकां दिसता आसतलें सुपारीचे भाट बीन बरी दिसता सुपारीची भाट हे पळय सगळें न्यू केलां पयलीं नासलेलें हें शिवनात न्ही हे पळय सगळें न्यू केलां आनी हांगा आसा टॉयलेट लेडीज जेंट्स टॉयलेट आसा हे पळयात आनी हांगा कोण नाल्ल काडटा हे पळय सुपारी भिंडा सगळें हांगा सुपारीचें झाड ओके पळय ओके शिवनाताक बरें ऑफर येयले आतां खबर आहा कसले ऑफर येयले शिवनाताक चायचे ऑफर येयले आमी म्हटलें आतां जस्ट पिला न्ही आमी ते मागीर सांगता म्हटलें हॅप्पी जालो ताणें चाय जाय का म्हटलें म्हणून तोंड पळय थंय खुशी से चेहरा खिल गया ओके बसा सो टॉयलेट बीन न्ही सामकें क्लीन आनी नीट आं बरें क्लीन दवरला ओके आतां बसता आमी तिणें म्हटलें मातशें बस मागीर आमकां ते थंय व्हरतले वॉक स्पायस प्लांटेशन वॉक बरें एक्सप्लेन करतले आमकां ते कितें कितें आहा तें ओके बस आनी काजूच्या फ्रुटा पासून तयार करता आमी तर हे बघा काजूचे हे न्ही हे रियल फ्रूट आसा ओके हे रियल आहा हे रियल आसा ओके तर फ्रूट जेन्ना रेडी जाता तेन्ना आमी नट सेपरेट करून तेका फॅक्टरीन घालता रोस्टिंगा खातीर ओके आनी वयल्या फ्रुटाचो आमी ज्यूस काडटा आनी ज्युसाक न्ही हे डेकोरेटीव कितें म्हणटा का पीस लिली पीस लिली बरी दिसता
व्हाईट कलर. आणि ही जी आसा पळय वायल्ड कॉफी आसा, जस्ट डेकोरेटिव्ह आसा. हे बी डेकोरेटिव्ह. ओके. सो हांगासर आसा ब्लॅक पेपर हा की तुका दिसना ते. हय मिरयां मिरयां हांगा जाल्लेले आहा. ओके दिसता 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 हय दिसले. तर ही झाडाची तुका खबर आसतली सुपारीची. सुपारी आणि क्रीपर जे आसा ना मिरयाचे. मिरयां. तर एकाच क्रीपरावर न्ही तुमका 4 टायपचे पेपर मेळटा. म्हणटा काय डेकोरेटिव्ह हे धाकटे आसतना पळयताली आमी निशनात. मागीर आतां तुका रेअरली दिसत ना हे अशें कितें म्हणटा काय मंकी टेल अशें लांबर आसता पळय. आतां तुमकां हे रेअरली पळोवंक मेळटा. हे मेळना हे. बस चडशी सुपारी बीन चड हा न्ही गो. सुपारीचे भाट चड हांगा. हे पळयात. चडशी सुपारी पयलीं आमकां हेची एज कळटा. एज ओके. हे रिंग न्ही. हय हय. तर हेची न्ही 4 रिंग एका वर्सान जाता. 4 रिंग्स मीन्स 1 इयर. 1 इयर. हा तुम्ही पळया अशें पळय इतला पोर्शन जे आसा समरान, इतला विंटरान आनी इतला रेनीन. सो एका वर्सान हेची 4 रिंग्स कंप्लीट जाता. ओके तशें. आणि 50 इयर्स मेरेन फ्रूट देता आणि मागीर फ्रूट दिवपाचे बंद करता. 50. सो तुळशीचे पान न्ही आमी सदांच चावून खावंक जायना खंय. दात पिड्ड्यार येता खंय. नाजाल्यार कितें करपाचें खंय उदकान बॉयल करून तें उदीक पिवंक जाय खंय. पण चावून सद्दी केन्ना चावून खावंक जायना खंय. चुकोन केन्नाय चावून खाल्यार जाता पण एवरीडे तुळशीचे पान केन्ना चावून खावंक जायना. दात पिड्ड्यार जाता. सो हें आयज शिकलें हांव. पचोली हे न्ही. हय पचोली म्हणटा. हेची न्ही ऑयल एक्सट्रॅक्ट करता. ओके. ऑयल जे आसा तुमी लायक डिफ्युजरान यूज करपाक शकता. ओके डिफ्युजरान. मागीर नाजाल्यार बर्निंग कॅन्डल्सान. बर्निंग कॅन्डल. हा ओके. परफ्यूम. वायट. हय हे न्ही इलायचीचे फ्लावर आसा. आता इलायची. येस ओके. हे फ्लावर आसा. हे फ्लावर सुकल्या उपरांत ताका इलायची लागता. ओके. आता हे झाड कसलें म्हणलें इलायची. ग्रीन कार्डमम. ग्रीन कार्डमम पळय. हे ग्रीन कार्डमम म्हणजे तुम्ही चाव पिला. हय हय हय. चाव जी आसा जसे मायग्रेन आसा, कप कोल्ड आसा, आमचो सकाळचो मॉर्निंग सिकनेस आसा, ट्रॅव्हल सिकनेस आसा ताका बरी आसता. ओके. आणि याचा न्ही ऑयल काडटा. सो हेका न्ही पोर्तुगीज चिली म्हणटा की तेंच्यांनी पयलीं लायल्ले खंय न्ही गो घेवन येयल्ले. हय हय हय. फ्लावर हेलिकोनिया. हेलिकोनिया डेकोरेटिव्ह पळय. डेकोरेटिव्ह बरी दिसता न्ही गे. ओके. आणि हे पळय कितें बरी दिसता. प्रोटॉन्स म्हणटा. हे बी डेकोरेटिव्ह. हे बी डेकोरेटिव्ह. येस. आणि हे पळय हळद आसा. हांगा पळोवपाक शकता तुमी. हांगा हळद. पळय सकल रूट आसा हळदीचे आणि आमी थोडी ओके वयरी काडून दवरला हेका. येस हळद हळद हळद. तर हळद आमकां रेडी जाला कशी कळटा. तेजी तुवें हांगासर न्ही आंगण शेणान हें केलां. आणि हांगा हें फूल पळय कितलें बरें आहा. हे जिंजर पळय हांगा कितलें जालां पळय. आलें हे पळय कितलें जालां पळय हांगासर आलें. आणि हांगासर न्ही बरें फुलां. हें पळय कितें म्हणटा हें विसरलें हांव. आबोली. आबोली पळय आबोली आणि गुलाबाचें झाड बरें आहा हांगासर. आणि हें पळय कितलें बरें दिसता. सो हें फुलाक न्ही बरो वास येता. कितें म्हणटा हेका. कितें हेका म्हणटा फुलाक. तेका वास बरो येता. वास बरो येता. कनेरा. कनेरा वास बरो येता. एक म्हणटा आल्पेनिया. हें डेकोरेटिव्ह फ्लावर हा. बरें हांगा वेल मेंटेन केला. नीट एंड क्लीन सामकें. आणि हें आसा ओनराचें घर. आणि हें फुलां तुवें पयलीं आसतलेच. स्पायडर लिली. हें सिनामन दालचिनी. हे वाले बार्क जे आसा न्ही सिनेमन आसा. ओके. तू लायल्या उपरांत मसाल्यान वेज नॉन वेजान यूज करता. आणि दालचिनीचे ऑयल काडटा. हो दालचिनीचे ऑयल ना जसे तुम्ही सॉरी जॉइंट्स पेन आसा, मसल्स पेन आसा, ऑर्थरायटीस, सायनस वगैरे प्रॉब्लेम आसा न्ही ताका तुम्ही यूज करपाक शकता. चिकूचे झाड फेमस. हे आसा चिकूचे झाड. अरे तुवें नाल्लाचें झाड पळय. अबे नाल्लाचें झाड. हां पयलें नाल्लाचें झाड. हां बरें दिसता. थंड आहा. तो तुका दिसता आसतलें लिंबू खंय दिसता. ते जायफळ आसा आणि खूब जाल्लेले आहा. हांगा एक आहा थंय तेवटेन 2 आहा झाड. आणि जायफळ जेन्ना रेडी जाता न्ही ऑटोमॅटिकली ओपन जाता. आणि ओपन जाल्या उपरांत आमकां तितून 2 मसाले मेळटा. एक तर जायफळ आणि दुसरी जायपत्री. जायपत्री. तो हें आसा कोको फ्रूट. कोको फ्रूट हितून न्ही चॉकलेट तयार करतात. आणि हांगा खूब जाल्लेले आहा वयर खूब आहा. हय सिनामन. सिनामन हय. पान.
तो हें आसा जॅकफ्रूट, बनाना. बरी दिसता न्ही. थंय सिनेमन. हें व्हडलें. ओके, हें व्हडलें आहा सिनेमन. ओके, थोड्यांच्या दारान बी असतात सिनेमन. वय स्मेल पळय. डायरेक्टली काढून यूज करतात. होय ओके. शिवाजी स्मेल पळय सारकें. बरं. तो हें आसा कॉफी. हें पळय हांगा जाल्लेलें आहा. हें पळय तुमकां दिसता आसतलें. बारीक बारीक जाला हांगासर. हें पळय हांगा पळय. हें पळय जाला हांगासर कॉफी. आणि कॉफी जी आसा न्ही 2 टायपची आसता. अरेबिक कॉफी आमी पिता पळय कॉफीक ते पयलीं रोस्ट करतात खंय सुकोवन मागीर रोस्ट करता खंय. आनी तो रोस्ट केल्यारूच ताका तो स्मेल येता खंय कॉफीचे. हेज्या पयलीं ताका न्ही कॉफीचे स्मेल बी कांय नासता. रोस्ट करूंक जाय मागीर ताका स्मेल येता कॉफीचे. खूब शिकलें हांगा कितें तरी तशें ना. खूब कितें शिकलें. चड डिटेल हांवें रिकॉर्डिंग करूं ना कित्याक व्हिडिओ व्हडले जातले न्ही. तुमी या एक दीस मुद्दाम स्पायस प्लांटेशनान आनी बरें एक्सप्लेन करता. कित्याक सगळें हांवें रिकॉर्डिंग केलें न्ही व्हिडिओ व्हडले जातले. सो बारीक थोडो हांवें रिकॉर्डिंग केला. तुमकां हांव सांगता तुमी ये हांगासर. खूब तुमी एन्जॉय करतले. पणस रोज येयली म्हाका. एक काडून भाजी करुया सुंगटां घालून खुबे घालून. वयर कितलें जाला पळय. वय बरें आसा. शिवाचे हांगा डिस्कशन खंयचे कापा खंयचे पातळ ते कापा खंय कापा गो ते म्हणटा आपल्याक खबर ना. तो शिवा सगळें खबर आहा. ते रसाळ खंय ते थंय आहा पळय ते रसाळ खंय आनी हें पातळ हें कितें कापा खंय. आतां हें पिकता पळय तेन्ना येवया आमी हांगासर मागीर आमी डिसिजन घेवया कितें तें. तो हें फ्लावराक म्हणटा उदुंबर आनी हें फॅशन फ्लावर. तो हें आसा लवंगाचे. पळय तुमी लवंग ब्लॅक जे लवंग आसता पळय ते केन्ना घेवंक जायना. तेजे खंय ऑयल एक्सट्रॅक्ट केलेले आसता खंय आनी ते काय यूज म्हणजे ताका काय टेस्ट बी स्मेल बरें उरना. जे ब्रावन कलर आसता पळय लवंग ते घेवंक जाय खंय. आनी लवंग जे वयले ते हें आसता पळय कळे कशे म्हणजे बॉल कशे ताका ते फुलोवंक दिना. ते फुलच्या पयलीं काडून ते सुकयता खंय. कित्याक ते मागीर ओपन जाले न्ही मागीर तेजे सगळे फ्लेवर बी आसा सगळें वयता खंय. ऑल स्पायस म्हणटा तेणी आनी सेम ते हेज्या भशेन दिसता ब्लॅक पेपर भशेन दिसता. पण तेजे स्मेल सांगू तुका पानाचे सामके डिफरंट आहा. मिक्स सामके हय न्ही. ताका लागून तो हें आसा काजूचे झाड आनी इतले व्हडले तुमी केन्ना पयला. केन्ना तुमी इतले व्हडले पळोवंक नासतले. इतले व्हडले केन्ना आसात ना काजूचे झाड. तर तुम्ही प्लांट इन्सुलिन प्लांट एका कॅमिओ कोस्टाची म्हणता. आणि हे प्लांट जे आसा न्ही एका बरें डायबेटीस पेशंटाक. ओके. डायबेटीस पेशंटान कितें करप डेली एक पान याचे तोडून वॉश करून खावप चिव करपाचे डायबेटीक आहात तांकां. ओके. म्हणजे बासमती रायस ना तसो वास येता. एकानी हे म्हणता अन्नपूर्णा या बासमती लिव्हची म्हणतात एका. बासमती लिव्स आमचे खंयचे नॉर्मल रायस घ्या तितून तुम्ही एक पान कट करून घाला. बासमतीचे फील जाता. बिमलाचे झाड आणि बिमला जाला वय जाला बिमला. हे पळय हांगा जाला बिमला. भिंडा हे भिंडा न्ही गो. हे भिंडाचे झाड कोकम फ्रूट लागला ताका लागला पण वयर आहा तुमकां दिसना ते. हय. आता हें आता कितें मेल का फिमेल. ते मेल. आता मेल ना काटे ना एका सायडीन काटे ना म्हणजे हें मेल आणि काटे आसता पळय ताका ते फिमेल. सो हें आता फिमेल काय जावंक ना. हें आसा मेल. डिफरंट फ्रूट दोन्ही कार्डमम आमी मोठी वेलची काळी वेलची. ओके काळी वेलची ब्लॅक कार्डमम तेजे कितले आहा पळय. बारीक वेलची जी आसा न्ही रुटाच्या वयर सुशाचेर जाता आणि मोठी जी आसा न्ही वयर जाता 2 पानांच्या मदी. येस हांगा जाता पळय. ओके जाला ना न्ही. हांवें सुकयला उपरांत आमकां हे ब्राऊन कलरची व्हॅनिला स्टिक्स मेळटा. तर ह्या सगळ्या प्रोसेसाक न्ही लायक 9 मंथ लागता लायक अ ह्युमन बेबी. 9 मंथा उपरांत आमकां असं ब्राऊन कलरची व्हॅनिला स्टिक्स मेळटा. वनिला तुमकां एकदम रियल अँड ऑथेंटीक झाड जे आसा न्ही प्लांटेशनाचे सगळ्यात ओल्ड झाड आसा. ओके. पोन्ने म्हणतात ते. पोन्ने. येस.
आणि याची एज जी आसा न्ही मोर दॅन इसा एका 103 to 4 years कंप्लीट जाल्ली आसा. आणि अजूनही फ्रूट देता. आणि तुमका खबर असता. तुझें नाव कितें? माझे नाव सुनीता. सुनीता. आणि आमकां बरें गायड केल्या, 500 घेतले आमकां. ते आमचे मदीं मदीं फोटोशूट बी आसलें न्ही, रावल ते आमकां आणि तेणें बरें एक्सप्लेन केला. आणि आयज हांगा येवन आमी खूब कितें शिकला. खरेंच काय खबर नासलें आमकां. फक्त मसालो जेवणाक घालताले आनी खाताले. कशें जाता कितें तें आयज आमकां कळ्ळें. आणि सुनीता न्ही गो, सुनीतान आमकां बरें एक्सप्लेन केलें आसा. हांव ताका थँक्यू म्हणटा. थँक्यू. हां, थँक्यू. हें आसा पळय झाड, स्टार फ्रूट आहे. स्टार फ्रूट स्टार ते पळय वयर बशिनात ते पळय पळय स्टार बशें आसता मातशें आंबट आसता. ते आतां घालतले आमच्या फाटल्यान. सो ते आतां हाडपाक गेला. लॅव्हेंडर ऑयल घालता खंय तो. लॅव्हेंडर ऑयल मिक्स करतले थोडेशे ड्रॉप. मातयेचो वास. मातयेच्या आयदनांनी, मातयेच्या आयदनांनी वास बरो येता. म्हाका हें असलें घेवंक जाय. असलें ते पळोवया थंय असल्यार न्ही सेल करपाक घेवया आमी. आयदन आहात आमचे नुस्त्याचें हुमण करता न्ही गे कट्टी. ते मागीर अशें उदीक घेवन न्ही अशें फाटल्यान घालता. आनी इतलें थंड आतां सांगू. आतां ते गेला ऑयल हाडपाक. लॅव्हेंडर ऑयल घालता. लॅव्हेंडर ऑयल. तर हे बरी दिसलं न्ही. सो हांगासर पळय बाय आसा धापला. सो हांगासर न्ही सगळे हांगा तुमकां स्पायसीस बीन न्ही तुमी हांगा बाय करूं शकता. सगळे आसा हांगा. गरम मसाला मागीर कोकम बिकम सगळे आहा. सो घेता हांव. कितें आसा हांगा पळय मसाले स्मेल करून पळोवपाक शकता. मार्केटान कशें आसा तेजे ऑयल बीन एक्सट्रॅक्ट केल्ले सगळे आसा हांगा. मसाले आसा. लवंग बिवंग. ईच पॅकेट 90 रुपीज. ईच पॅकेट कितले? 90 रुपीज. ओके व्हडले पॅकेट आहा तुमकां. आनी धाकटे पॅकेट 90 रुपीज. आहा सगळे आहा. दालचिनी आसा, हल्दी पावडर पळय. आनी हळदी आसा. आमी दुबय गेल्ली. कोकम आसा हांगासर. आनी हे कितें गो टॉपिकाना हनी. हनी न्ही हनी. आनी हे पळयात हे कितें गो. हे कितें गो. सोप आसा. हँडमेड सोप. हँडमेड सोप चिया बटर आसा. विथ चिया बटर. स्मेल करून पळोवपाक शकता. सॅन्डलवूड आनी एलोवेरा. सो हे आसा सॅन्डलवूड आनी हे आसा अलोवेरा. अलोवेरा हँडमेड सोप आसा. मार्केटान कशें आसता पळय. सो हांगासर न्ही हे पळय हे ओरिजिनल आहा अलोवेरा जेल. जे मार्केटान जे मेळटा पळय आमी हाडटा पळय ते ग्रीन आसता न्ही पण हे पळय वायट आहा. सो बरें आहा. आनी हे कितें गो काजू फेणी. येस काजू फेणी. आनी हांगा तुमकां प्युअर मेळटली फेणी जी आसा न्ही. केळी हांगासर पळयात वनिला स्टीक आसा 300 रुपया एक वनिला. आनी हांगासर पापड बी सगळे आहा. आनी हे पळय कॉफी सीड्स. कॉफी सीड आहा. आनी हांगा आसा आल्मंड ऑयल, तुलसी ऑयल, मोगरा ऑयल आनी हे आसा पंचोली तेल. हांगा आसा कॉफी पावडर. कॉफी सीड्स. म्हणटा मारपाचें खंय. शुनात काय मारना फक्त च्या मारता आनी मारता खंय. बरें आहा पळय. म्हाका हें जाय आसलें गो स्पून. हे पळय नाल्लाचें कट्टी. आनी हांगासर पळयात इतले पयशेनात. कॅन्डल्स लायला. सो हें आसा 150 रुपीज. आनी ते कितें हांगासर न्ही बरे बरे स्पायसीस बीन बरे बरे आसा. कोकम बिकम ऑयल बीन बरे बरे आहा. जाल्यार तुमी हांगा इतली पळय घ्या तुमी. हांवें कितें कितें घेतलां पळय ते आयच्या व्हिडियोन दाखोवचें ना तुमकां. फालच्या व्हिडियोन दाखयतलें. ओके. ओदोळ आमी येयली तेन्ना कोण नासलें न्ही. आतां थंय पळया कितले लोक येयला. सगळे फॉरेनर येयला. थँक्यू. आं ओदोळनी कोण नासलें. आतां पळया कितले लोक येयला. सगळे फॉरेनर चड आहा. सो जालें आमचें. आतां आमी जेवपाक वयता. हांगासर पळय बरो माजर आहा. हाय कितें म्हणटा. यो हांगा यो हांगा यो हांगा यो. चिकन खाऊन जा. चिकन चिकन खाऊंक जाय. वाव बरें आहा. सो हांगासर पळय हँड वॉश बीन करपाक बरें केला. सिस्टमॅटीक नीट एंड क्लीन आसा. हे पळयात इतले बरें दिसता सांगू तुमकां. अशें दिसता की हांगाच रावंक खंय दिसता. खरेंच आं इतलें तुका रिफ्रेशींग दिसता आनी बरें दिसता गांवांनी येयल्या भशेन. आयज खूब एन्जॉय केला हांवें.
चड वेळ आमी हांगाच बसतली आयज 4 बंद ते तिणें म्हटलं 5 पर्यंत तुमी हांगा रावूं शकता 5 पर्यंत आमी हांगाच बसतली परत येवपाचें पडलां हांगासर ऐका न्ही आनी हांव तुमकां सांगता तुमी मुद्दम येयात आं तुमकां ते बरें एक्सप्लेन करतले आनी तुमकां वरायटी स्पायसीस तुमकां हांगा पळोवंक मेळटले जे केन्ना आमी पळोवंक ना ते कशे तयार जाता कांय खबर ना बरें आमकां ताणें एक्सप्लेन केलें मुद्दम या तुमी ट्रॉपिकल स्पायस प्लांटेशन सो हें उदका भितर न्ही बारीक फीश आनी ते तुमकां दिसता आसतलें खंय गेलो वॉटर स्नेक आत्तां आसतलो वॉटर स्नेक असो उबो रावलेलो ना जालो बारीक फीश आहा सो तुमकां दिसता आसतलें न्ही ते पर्पल कलर पर्पल न्ही तो ब्लू किंग फिशर जस्ट एक नुस्तें घेवन उडोवन गेलो हे पळय स्नेक पळय हांगा सावळी आनी तुमकां दिसचें ना आतां पळयात पळय स्नेक वॉटर स्नेक आवय ई वयर येयलो एन्जॉय कितें एन्जॉय केलें तोट खंय भाट पयलें काय मम्मीने वनिला बिनिला केन्ना पळोवंक नासलें आयज तिणें पयलें वनिला बी न्ही गे एन्जॉय खंय बरें आहा खंय आनी हे स्पायस प्लांटेशन आसा पळय फक्त 2 दीस हॉलिडे खंय चवथीकूच हे फक्त 2 दीस हॉलिडे बाकी टायम हॉलिडे बी कांय ना ओपन आसता संडे बी ओपन आसता आनी पावसान बी ओपन आसता आनी पावसान येयल्यानी आनी विचारपा नाका खूब एन्जॉय करते आनी हांगा उदी सगळें भरता खंय हांगासर पळयात सगळें रेडी केलें आसा जेवणाक दाखयत तुमकां कितें आहा तें हें तुमकां खबर आहात एकेचे गोंय सुपारीचे मोय सुपारीचे प्लेट ओके हांगा आसा ब्रेड चपाती रायस मसाला रायस दाल वेज करी वेज कॅबेज आनी हें आसा स्वीट डिश पापड फिश करी चिकन मसाला फ्रायड फिश सलाड पिकल भेंडी मसाला कोक्कम कोडी सो बरें हांगासर न्ही मातयेच्या आयदनान जेवण सर्व करून दवरलां हय जेवया भूक लागला खंय चला स्टार्ट करा मसाला राईस इल्ले काढून का म्हाका चमची या सो थंय आसलेली फ्राय हांगासर थोडे फ्राय हाडला किंगफीश हाडला आनी आमकां हें आनी जेवण न्ही बरें आसा चिकन करी बांगड्याचें हुमण न्ही सामकें टेस्टी आहा सामकें टेस्टी आहा पळय फूड सामकें टेस्टी आहा एन्जॉयड सो आमी जेयता मागीर मेळटा तुमकां सो तुमी पळोवंक शकता लोक बघितले येयला खूब लोक येयला न्ही हय चडशे लोक फॉरेनर आसा खूब जाणां येयला सो जालें आमचें पळोवन ट्रॉपिकल स्पायस प्लांटेशन आनी खूब एन्जॉय केलें आमी आं आनी जेवण तुमकां सांगू ऑथेंटीक गोवन फूड आनी सामकें घरगुती जेवण बेस्ट फीश फ्राय बी सामकें कांयच कंप्लेंट ना जेवणाक कांय कंप्लेंट ना न्हू श्रीनाथ यस 500 रुपीज पर पर्सन हां जेवण वर्थ आहा आनी खूब एन्जॉय केलें आमी सो हांव तुमकां सांगता तुमी यात हांगासर आतां हॉलिडे स्टार्ट जाला भुरग्यांक सो हांव तुमकां सांगता तुमी या तुमी खूब एन्जॉय करतले असले आनी तुमकां खंय पळोवंक मेळटलें असलें तुमकां गांवांनीच तुमकां तशें पळोवंक मेळटा तुमी खूब एन्जॉय करतले आनी तुमकां हांगा भरपूर नॉलेज मेळटलें मसाल्याचें आनी जे मसाले झाड केन्ना पळोवंक ना आमी डेली लायफान यूज करतात आनी जे झाड आमी केन्ना लायफान पळोवंक ना ते तुमकां हांगा सगळें पळोवंक मेळटलें आनी तुमी कोण टूर आमकां एक्सप्लेन करता पळय तुमचे बेस्ट एक्सप्लेन करता तुमकां हिंदीन इंग्लिशीन कोंकणीन लँग्वेज तुमकां ऑप्शन आसा ओके सो या तुमी ओके सो आयचो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता होप तुमकां आयचो व्लॉग हो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओन टील देन बाय टेक केअर ऋत्विक बाय मॉम Bye. I love you, friend. Please do some comment and like. God bless you all. सगळ्या बाय म्हण बाय शिव बाय